गालिलेच्या दर्याच्या देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्री दर्यान पागेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. तांणी तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले कारवी कोत्तलो. आनी रोखडेंच जालां साणून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जॅकॉब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव व्हड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाताक आपल्यो रापणी शिंवताले ते तांणी देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेंच ओडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो. राजाचे शुभ वर्तमानांत परगट्टालो आनी लोकां मदीं सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. ताचें नांव आख्खे शिरेक गाजलें आनी समेस्त वायटकारांक सबार जिन्साच्या पिडेन आनी कोश्टां दोगांनी वळवतल्यांक देंवचार बसलोल्यांक मोडलूक मारतल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताजे सोशी हाडटालीं आनी ताणें तांकां बरी केली.